कदम महामंडळाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मंगळारा मांद्रे वाठारांत एकठांय येवन 7 पे एरियर्साची मागणी केली। आमकां फकत 3500 रुपया पेन्शन मेळटा, ती रक्कम आमकां पावना। 2016 सावन आमी 7 पे एरियर्साची मागणी करतात, मात महामंडळ तशेंच सरकारान हाचेर दुर्लक्ष केलां अशें निवृत्त कर्मचारी सांगतात। देखून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केल्या। पळयात। प्रॉब्लेम म्हणजे 7 पेचा एरियस आमचो आनी आमकां पेन्शन आमकां तितून काय जायना। 3600 रुपया पेन्शन, हेतून कसो म्हयनो तुगरपाचो, लायटीचे बील आनी काय जाय न्हू आमकां। ते तुमचे मेळना ना, कितले एरियसाक लागूनच आमचे चल्ला न्ही। एरियस कितले पेन्शन आमकां काय ना, तितून काय जातलें आमचें। एरियस येयले जाल्यार आमकां एक कितें तरी हें आसलो न्हू, हेल्प कसो, तेका लागून आमी हे इतलें करता। पेडण्याचे मार्फत पेडण्याचेच ना लोक तर सावंतवाडी, म्हापसा, पणजे हे सगळे आमचे जे रिटायर जाल्ले भाव ते सगळे येयल्ले आहात। हे कितें आसा ते आमकां पेन्शन जी आमकां हे मेळना, आमकां एरियस मेळना पळय आमकां, ते एरियस आमकां मेळपाचो, त्या कारण आमी ही धडपड आमची चालू आहा। आमकां एरियस मेळपाची आनी आमी एमडी आनी आमच्या चेअरमनाक आमी हे करूंक सोदता, रिक्वेस्ट करूंक सोदता आनी आमी ताका हे दितले, लेटरच दितले काय तर आमची जाय तितली बेगीन आमची पेन्शन दिवपाची, एरियस दिवपाची, त्या कारण आमी रिक्वेस्ट करतले आनी तांकां निवेदन दितले एमडी आनी चेअरमनाक काय तर आमकां बेगीनात बेगीन म्हणजे डिसेंबर सोंपपाच्या पयलीं आमकां तेणी क्लियर करपाचें, डिसेंबरची 15 तारीख पर्यंत। ना जर समज जर तेंच्यांनी आमचे जर हेचेर विचार ना केलो जाल्यार आमकां तेजेर फुडलो विचार आमकां सगळे आमी जे जमले तेंच्या मार्फत सगळो विचार आमी करपाचो पडटलो। फुडें आमी कितें स्टेप घेवपाची, सद्या अशी परिस्थिती जाल्ली आसा आमची भुरग्यांची शिक्षण आहा, भुरग्यांची लग्न आहा, कोण सीक आहात, आजारी आहात, म्हणजे कोणाक पॅरलायसीस अटॅक येयलो, कोणाक आनी कसले अटॅक, ते सगळे घरान आहात बावडे, थोडे मेल्ले, तेंच्या बायलांक सुद्दां खबर ना काय तर आमकां एरियस मेळटलो म्हणून, आपल्या गांवाचो साहेब उरलेलो एरियस आहा म्हणून, ती सुद्दां खबर ना तांकां। जाल्यार ती तेका लागून आमी एकजूट सगळे जाल्ले आहा, सगळे जाण कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी, आनी आमची एकच मागणी आहा, आमचो बेगीनात बेगीन आमचो एरियस आमकां दिवपाचो, एरियस दिवपाचो आमकां अशी हांव न्हू एमडी आनी चेअरमना कडेन मागणी करता आनी सीएमाक हेच सांगता की ही आमची परिस्थिती पळोवन फुडें हेच्या फुडें आमची बेगींतल्या बेगीन दिवपाची तयारी करपाची, ना जाल्यार आमी 15 तारीख जावन आमी फुडली कितें स्टेप डिसेंबरची 15 तारीख जाल्या उपरांत आमी फुडले कसले स्टेप घेवंक ती घेतले।